एक शॉर्ट फिल्म शॉर्ट फिल्म चोयना तें हे शॉर्ट फिल्म काबार जातकच हे शॉर्ट फिल्माचे बारीक नियाळ करे आनी भाशेन तुमकां तर खूंय मनीस मेळ्ळे जाल्यार त्या मनशाक तुमकां जात ते भाशेन आधार दिये आनी हे म्हज्या शॉर्ट फिल्मात कितेंय वयर सकयल जाल्यार तुमी म्हाका सोजमोन घेतली म्हणून आदींच फुडें तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हे शॉर्ट फिल्म सुरू जावचे आदी एक ल्हानशी विनंती. हे शॉर्ट फिल्माचो खंयचोय भाग कोणेच आपल्या जिविताक सोर करून घेवचो न्ही. आनी एकदां सांगता, हे शॉर्ट फिल्माचो खंयचोय भाग कोणेच आपल्या जिविताक सोर करून घेवचो न्ही. हांव कॉमेडियन ऑल्विन वेलंकनी सायबिणीक फुडें घालून हो म्हजो ल्हानसो वावर तुमच्या फुड्यान दवरता. लॉर्ड, आय एम कमिंग होम हाचो पार्ट 4. त्याच वेळा आसताली सदांच मोच्या गोपान म्हणटाली बरोसो ते आज सगळें सोड. हांव तूं घराको घेवन वयता आनी तुका मायको बोक्सोण मार आनी एक नवें जिवीत जिये हे संवसारांत. बाबा इतलो ते तुकुय आसलो रे बाबा. बाबा असो पूत तुका खूंय मेवलो. खूंय मेळ्ळा तेक तेगे व्हंकलेन सोड. तो तोळ्याको जीव दिवपाक गेलो रोयलेले कितें जायी रोशी व्हरतले मोगा वायट मागोरा तुजे. एक काम कोता कॉल केल्यार बरें. तेन्ना ऑल्बिनान म्हाका सांगवार करून म्हाका घरा हाडलो आनी म्हाका बरें तुजें तें समजून तुजें सोशी. जेरेमियास इजेकिएल इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकान पसून आमकां मेवता, जरी हांवूय विसरो दुदा माळा बरो घालीत कुसव्या फळा म्हूण हांव तुका कधीच सांगचो. दोन काढता एकूच जीव आमचो तुझ्या बिन जिवो जावं गेला. सूर्या आपलो उजवाड दिवंक विसरो आमी मोगीव विसोची. पयलींच फावटी हांवें तुका म्हज्या काजनाच्या फेस्ताक पळयलें. त्या दिसाच्यान हांव तुज्या मोगान पिसो जालो. हांवें बीन तुजो नंबर मागूंक सोदतालें पूण हांव भियेलें कित्याक तूं म्हाका नाकाली. हांव तुका कितलो निजमो करताली म्हणून. नीज मोग जरूय तर तुका नीज मोग ह्या उतराचो वालोर आसलो जाल्यार तूं रियोक सोडचें नासलें. ताणें तुका देव करपा दिवं. केसा फादर आहा बरो आहा. ताचो हो मुगे फादर ताचो रेमंड भुरगो तो कितें करता जाण फादर पिशा भाशे करतालो. मॅटींग भोंवता आवडी कोण करतालो मातशें सजमती शिड्या हाड देव तुका सांगता फादर सगळें मातशें. तुजे भाशेन जायते तोंडनाटे आसात. अशेंच पिशापणां करतात. अरे कितें जालें एका चेडवान तुका सोडला. ऑल्बेन म्हाका कितें विचारपा जाय बरें. कितें विचारपा जाय हो विचार रे म्हण. म्हाकाय बी मुठा आसतलो हांव एक पिस्मून हांव एक भिकारी म्हूण पूण म्हाका ते सिस्टरान व्होन एक बरें जिवीत दिलें. पूण आमगे माय पायचो सदां काळ जाता उपकारी. ऑल्बेन तुगे मायन पाय तुगे तूं वायटूय कोण तुझ्या उपकारी. हो संवसार हांसयतल्या हांसयत रावत म्हणून रडयतल्या रडयत रावत म्हणून. आयज काल जायत जा माय पाय भुरग्या वालोर कितलो कोण आतां पिशपण सोड आनी बरो भुरगूच जावं. आतां कितलो जात वयतलो हांव वयता आमगे सदांचे नोकऱ्यार आसलो. आरे बाबा आतां बरो मनीस जाला तूं जिवीत जियेवपा जाय त्या संवसारांत. आरे तो तुगे फ्रेंडा तुगे फ्रेंड एका जाण्टेलो सांगतलो तुगे बाबडे कोण नाय भुरगीं तें काम करता आमच्या फ्रेंडा उलयता फ्रेंडा तो सांगता तूं दवर म्हणटकीर आनी तूं सदां काल त्या फ्रेंडाक घालता मुगेल्या. ओके थँक्यू ऑल्बेन. विजय
आज डेरवीन म्हाका सोडून दुसऱ्या चेडवाच्या सांगात का सगळी जायला खंयच्या न्यूज मोगाची कसो आसा घट घट कसो आसा सगळी काजाराक सांग हांव म्हज्या फाटल्या जिवीत विसरून आतां एक नवें जिवीत सुरू करूंक सोदता म्हणून रिओ आली अभी तुम्ही आली हांगा डेविन कसो आसा हांव बरो आसा तुम्ही कशे आसा अरे खाजाराक सांग काय लोक बेटा कसो जाता रिओ सांगना काय म्हाका एक्सिडेंट जालो म्हणा जालें हांव वचो हेचे बारा आलो स्टिवना बारा आलो आनी ऑलवीन एक्सिडेंट जालो अरे तुमकां दिसता हो आनी काजार जाल जाल्यार आनी मागीर येतलो हो थिंग घरा काजार देड मारे देड हो पळय तू तेंगे एका उकली खाच्या पालो अरे रिओ आस मारे खबर घ्या मारे ओ रिओ कसा बाबा कितें जाला अरे खबर घेन मरे इंग दिश्टी पडून खबर म्हजी खबर घेवपाची तुमकां गरज ना अरे तुमकां पयल्यारूच म्हाका राग येता मरे तुमचे असले इश्ट आसा रे तुम्ही सगळे फोटींग इश्ट मरे फोटींग तुम्ही सगळे फोटींग आमकी किती फोट मारले तुका कितें फोट मारल्या काय म्हणटा अरे तुम्ही म्हज्या काजाराक येवचे असले मरे जाल्यार तुम्ही सगळे खंयसर असलेले रे आनीक तो व्हडलो फोटींग मरे तो ऑलवीन खंयसर आसा रे तो सांगतालो मरे म्हाका म्हज्या काजाराक आपूण सगळे करतालो म्हणून जाल्यार आयज तो म्हज्या काजाराक नाच जालो मरे तो खंयसर आसलो तो आनी तुमकां सांगता पळय तो ऑलवीन तुमकां मेवलो जाल्यार ताका तुमी सांगात तो म्हाका म्हज्या तोंडाक पासून मेवलो जाल्यार ताका केन्नाच जाप करचो ना म्हणून अरे बाबा तू तेक जा पुची चोवपाकू म्हणटा मेळपा ना तुका जाल्यार ऑलवीनाक कितें जाला तर तुका आनी तो केन्नाच मेळूंक जावना कितें केन्नाच मेवचो ना अरे तो कितें गोंय सोडून लंडन गेल्यार पासून परत गोंय येतलो मरे पूण तुमकां एक सांगता तेन्ना पासून ताच्या तोंडाक केन्नाच पोवचो ना रिओ तूंची न्ही आम पसून तेगे तोंडा चोवपा मेळपा ना कितें पूण ऑलविनाच्या तोंडाक ऑलविना कितें जालां तर कितें रिओ तुका आयकोंक जाय ऑलविनाल्या जिविताची काणी होय म्हाका आयकूंक जाय जाल्यार आयक बाबा कैसा तू बरा तू कैसा हो गुड आमगे सूट रेडी झालाय बरे हय, ready हो झाला. अरे बाबा सूट आहे काजरा सोबत जाता ए फ्रेंड आहे काज आला हा दे दी सूट दे एक तर बाबा सूट पॅक जाता तुका न्हू कोळा तुका अरे हा शायनिंग ते चढवांगे ते तू गाण मग चढवांगे ना मोता चोळा नेमता हां तो बाबा आमगे सूट आडर पता सूट दे घे हो इथे मरे झालं सूट झालं किती झाले पेमेंट जाई आम्ही पुछते बाबा किती झाले बिल ठीक आहे बाबा
हां हिंगा येता सूट बी और बोर तेगे सूट बी बर सवाय बी असते तेगे सूट बी 8,000. 8,000 पोस्ट टू ना है गिरा ता पता रोमा गिरा ता ओके ओके गेला था भरपूर घर खाली रियो सांगना काय म्हाका एक्सिडेंट जालो म्हणा रियो तेगे हलका जारा रे रियो के काजारा रियो सांगना काय म्हाका एक्सिडेंट जालो काय सांगना काय एम्बुलेंस आबोय कोण एम्बुलेंस आबोय हेल्प अरे बिटन हां सांग तू जाणा कितें जालें मरे येदो आसतना ओय माय म्हाका सदां बारांक कोपा वचताली हां वय हांव येदो आसतना माय म्हाका सोरपी पावताली हे नीक तू कोण येतास मग तुका सायलंट अरे रिमोट कित्याक फोन मात रे कित्याक फोन मात तर हां हॅलो रिमोट सांग हॅलो वेटर खंय मातशें हॉस्पिटल आनी रे हय हॉस्पिटल आरे आमगे तो ऑलबीन एक्सिडंट जाला हय प्लीज यार प्लीज कितें जालें हांव वचो हेजे बारा आहलो स्टिवना बारा आहलो अरे ऑलबीन एक्सिडंट जालो हूंय तूं बरा पळय हय दोगांय बरा पळय प्लीज हॉस्पिटल हय प्लीज बरें या यो नस ऑल बीन केसा ऑपरेशन करपा पडटलें एमर्जन्सी सांगला डॉक्टरान आनी ते 25 लॅक्स ताका अरेंज कर म्हूण सांगलें 25 लॅक्स मेजर ऑपरेशन ते करपा पडटलें आतां आनी डॉक्टरान तें बी सांगला की ताका ऑपरेशन केलें बी जाल्यार मातशें ताका चान्सीस लो ना सावा तूं ऑपरेशन कर हांव अरेंज करता 25 लॅक्स जिंदा बाबा तो तुझी भाषा एक मनीस तू त्या किती माता इस्कुला पासून ल्हान आसता शिकयता ऑलबीन तुवें कितें करता जाऊ तुगे आधी तुझा फ्रेंड येलो न्ही हेमन कितें जालें अरे रिओले काजार म्हणून तूं जाणाय न्हू थंय काजरा सुटू म्हणून हाडून गेलोले बाकी डिस्प्ला म्हणून बायका हाडून गेलो येता सावन गाडी आज दोतोरान कितें सांगिल्लें दोतोरान सांगलो 25 लाख लागतो 7 लाख रुपया तें ऑपरेशन केला देखून नो चान्स लेस आय चान्सीस सदां बर्थ देख दितालो केन्ना आपल्याक स्वार्थेक पिवपा येनालो तेसो भुरगो सगळ्यांक एक्सिडंट जालो एकलो तो गाबो एकलो म्हळ्यार कितें सांगू जाय तूं माय बाय बी कोण नाय तेका तें कोण सांगयता आनी पोसलो न्ही ती मेली आनी तिसो एकलो जालो तो तिसो केन्ना हें केला ते आमी इसरो म्हूण केन्ना सांगलो ना तेणे टेंशन घेयना चोयता हांव पयशां चोयता म्हाका देवा रुपान देव येसतो हांव पीस आलो बाग बोर करपी तो तू काय दिनाका आम हाय मातशें कोराय पयशांची अरेंजमेंट कोराय प्लीज म्हाका जाय तो प्लीज
हांव दोतोराक उलोवन चोयताय तूं तर कितें सांगता थँक्यू सो मच दोतोराक उलोवन चोय Sister, only me chada. Room number 5, straight off. Alvin, तुम्ही किती झाले? अरे आम रिओले काजरा म्हणून सुटाणू गेलोले ते पर्स इसरो म्हणतो हें करू गेल्लो हाडू म्हूण गेल्लो आनी येता सून घाल हांगा कोण मागीर डॉक्टरान सांगला 25 लाख लागतो ऑपरेशन आनी ऑपरेशन केलें जाल्यार देखून चान्सीस नाही सारवा जावपाक हांव चोयता कोणाकूय मेट जाल्यार मातशें चोया जाय तो ऑलवे Call me. पयशां थोडी गरज जाल्ली म्हाका फ्रेंड सिरियस आहा ताका लागून मातशें उपकार कर म्हाका थोडेशे आहल्या पयशे हॅलो हॅलो कोण उलयता हांव फ्रेंड उलयता बाबा अरविंद बाबा कितें जालें ते एक्सिडेंट जालो पण गाड हाडून मार तेजे बाबा सारकें सांग रे आम काजरा शॉपिंग म्हणून करपाक गेलोले थिंग पर्स रावलो तो थिंग कोण गाड हाडून मार तेजे म्हाका आतां फोन केलो लंडन सामकें म्हाका पयलीं निर्माण फेसबुकाचेर सगळें घायलें पूण म्हाका दिसता थोडी फोंकार बी कोत्ताय ताका लागून कमी केलें तुज्या कितें जाता ओसया Always. Baba, Alvin. Exam कर दे बाबा की जावे तका हेलो अरे तो बाबा की जावे आउट ऑफ डेंजर आहा तो चान्सेस सालवार जावपा चान्सेस चड लेस आहाय तेगेले आणि कुछ थोडी हम हॉस्पिटल ला ऑस्पिसियो 25 लाख मागले पैसे काय प्रॉब्लेम ना कितले पैसे पडो 1 लाख करोड बस पडो आव अरेंज करता प्लीज प्लीज एक सालवार करेंगे एकूण साफ करू सगळे ते कानाला इथे ऑलवेन फोनेला साफ कर रे बाप मिन्नालो फोनेला हांव रे पण हांव ट्राय करते का हांव प्लीज तुका ताचे चड मागता की तुमी पयशे पडे करता हांव दिता आनी दोतोराक देखो उलय प्लीज म्हाका दोतोरागे नंबर हांव उलयता तूं भिनाका ओके ओके लास्ट टाइम तेगे चीट बरयलोली तेजे तेणें आपणा सांगली म्हाका आपल्या मनान गुन्यांवकारी आपुणूच म्हणून ते लास्ट मिनिटाचे आपाप जाता तेन्ना तेणें चीट बरयलोली हांव ऑलवेन हांव जाणटे भाशेन हांव आनी बरो जावपा ना तेका लागून हांवें मुगेले खोशेन ही दोतोरा एक चीट बरोवपा लायले
हांव मोचिनी पयलो मुगेलो कुडीचो सांदो खंयचोय जावं दोळे जावं किडनी यार खंयचो कुडीचो सांदो कोणूय मनशा तर दिल जाल्यार आनी तो मनीस साळवार जात जाल्यार व्हडली खुशेन तेका दिचो आनी हांव मेले उपरांत मुगेली कूड फ्रेंडां मुगे कोण व्हरपा येताय तेका दिवची आनी मुगे मरणाचो जबाबदारी फकत हांवूच देव बरें कर. केसा अरेंजमेंट झाला केला मी कसला फायदा ना म्हणपा की सोदी तू अलवी नाम सोडून गेलो किती तू माल गुरगोर अलवी मोस्टली पहिले ते चीट करून गेला कोणूच भुरगो कितलो गिरेस आसूं कितलो गरीब आसूं मोल जाल्यार केन्ना सांगपा ना आपले दोडे किडनी दुसऱ्या दे पूण ऑलविनान पुरयला चिटीचे आपल्या कितें जालें आपले दोडे किडनी दुसऱ्या आदारात दे म्हूण अरे नूट रे अरे सूट के बाबा या मैं अरे यार अरे मरे वाला अरे नूट रे अरे तू सदा मुझे हटला दे जाओ पिता मरे उठ रे अरे नहीं क्या रे ताई को पोट बुडोवन सांग रे म्हणी पोट बुडोवन सांग ना रे सारखे ऑलविनो संवसार सोडून गेलो होय रे जाल्यार रेमंड तुम्ही येऊन म्हाका एका दिसाक पासून कित्याक सांगोक ना ऑलविला चालवले तुका सांगनाक पूण तू 1000 बर मातशें जायन दी ऑलविन
तू असो कसो असो घेता मायन तुका 9 म्हयने आपल्या कुसव्यांतून वाडयलो मरे हा कुसव्यांतून वाडयलो जल्म हाडलो आनी आयज व्हडले मुनीस केलो मरे कितें 6 म्हयन्या मोगा लागो आयज तूं देवाको मागो पावलो लॉर्ड आय एम कमिंग होम म्हणून अरे बाबा तुवें तर देवाको कितलोय मागील म्हण तूं लॉर्ड आय एम कमिंग होम लॉर्ड आय एम कमिंग होम म्हूण देव तूं केन्ना व्हरपाना अरे बाबा देव जाणा आमकां केदो व्हरों जाय तें आमगे सोटवे रात पासून आमकां बरयलो आसोता आमकां केदो मरोण येतो तें आनी तुवें सांगिल्लें म्हणून देवा म्हाका व्हर रे लॉर्ड आय एम कमिंग होम म्हळ्यार तें व्हरपाना आमकां आनी तुका जेन्ना तुगे मरोण येता तेदो तुवें देवा सांगिल्लें म्हण तूं देवा आमकां दवर रे म्हूण तेन्नाय देव दवरपाना आमकां देव जाणा आमकां केदो व्हरों जाय तो पूण तूं हे भाशेन मरे पिशपण कोनाका देवा हांव येता लॉर्ड आय एम कमिंग होम लॉर्ड आय एम कमिंग होम म्हूण पिशपण कोनाकी सारकें तुजें ऑलवीन पूण ऑलवीन तुका दिसता म्हजी मामी आनी म्हजी डॅडी म्हाका माफ करतली म्हणून म्हाका जाल्यार दिसना हांव म्हज्या मोगाक लागून म्हजें घर सोडून आयलोलो ऑलवीन पूण म्हजी मामी आनी म्हजी डॅडी म्हाका केन्नाच लागीं करची ना अरे बाबा माय बाय केन्ना मरे माय बाय केन्ना आपल्या भुरग्याक केन्ना को त्रास नाय तूं एक चोर जावं किरमी दवर पासून जालो न्ही माय तूं केन्ना सोडना बाबा माय तूं केन्ना सोडना पूण हेसो छोडू वा तुका दिसा दीस सोडूं येयलें दिसा दीस सोडूं येयलें एक दिसा तूं कुडको आसा ते पिशा मालो थंय उडको आसा मरे तुका तेय पिशागे स्टोरी तेच भाशेन जालोली तूं कांय म्हणलें जे मनशा कांट तोपता ते मनशा कांट्या दूख कोट म्हूण तूं तेदो कितें व्हडलो चेडवांगेर मोवतालो पूण ते पिशा मालोलें आयज तुगे बेस कितें जावपा पावलो आयज तोच जालो तुगे बेस सारकें तुजें हांवें त्या दिसाक त्या पिशाक खूब मारलोलो हांवें ताका म्हज्या बड्ड्याक आयलोलो म्हणून मारोंक ना पूण तो हे पिंजलेले कपडे घालून अशी रस्त्यार भोंवतालो म्हणून म्हजी बड्ड्याची पार्टी पिड्यार करता म्हणून म्हाका राग आयलोलो ताकाच लागून हांवें ताका मारलोलो हय ताका मारलो थंय पिंजलो आंगा घालेल पूण आयज थंय हे तूं तेगलेच आंगा घाल आयज तूंच हेच बेसा पावो पावलो पूण म्हाका एक सांगू हे तेगे आंगा घालूं तूं कारण कितें सांगता तुका बीन सांगता हांवें खूब चिंतलें आनी एका दिसाक तो भिकारी म्हाका रस्त्यार मेवलो आपल्या पोटाक लागून कितें तरी कोणाच्या दारांत भीक मागतालो तेन्ना हांवें ताका ताजेशी गेलो आनी म्हजे कपडे ताका दिले आनी ताचे कपडे हांव घेवन आयलो तेन्नाच म्हाका गोमन आयले लोक तुका हे पिंजलेले कपडे घातल्यार कोणूच वालोर दिना म्हणून जे म्हजे इश्ट जेन्ना हांव बरो आसतना म्हज्या सांगाताक भोंवताले ते आयज म्हजो सांगात सोडून गेले म्हजे गर्लफ्रेंड पासून म्हाका सोडून गेले आतां म्हाका कितें करचें तें कांय समजना कितें जालें कितें चिंत तूं रेमंड हांव नोको जावन ऑल्विनाचेर जायते वायट उलयलो आनी काकरेक ऑल्विनो संवसार सोडून गेलो ऑल्विन सदांच म्हज्या आदाराक पावतालो पूण हांव ताका नाका जालेले उतरांनी उलोवन केन्नाच ताच्या तोंडाक पासून पोवचो ना म्हणटालो ताका लागून हांव चिंततालो तूं जाणा रेमंड जेन्ना हांव सोरो पिवन पिसो जावन उडकी मारून म्हजो जीव दिवंक गेल्लो तेन्ना ऑल्विन एक आज पडवो कसो थंयसर पावून म्हजो जीव सालवार केलो म्हजो जीव सालवार केलो आनी कितें बरें आनी कितें वायट तें सोजमावन म्हाका बऱ्या रस्त्यार व्हरोन म्हाका पदोस कारा व्हेलो पूण म्हज्या नशिबान ताच्या पोटाचेर मुठभर माती पासून घालूंक म्हाका नशीब ना जालें आयज ऑल्विन आमकां दाखोवन गेलो की एका पिशान पासून बरो जावन आपल्या फाटल्या वायट जिवीत सोडून नवें जिवीत सुरू करूंक जाता म्हणून सारकें रे सारकें हांव देखूच एक टायमाचेर पीस जाल्लो म्हाका सगळे चड म्हूण 100 रुपया असो पिशा पेज घेवन भोंवतालो पूण आयज तुजे बरें भाशेन उबा कोणा लागलो अगो ऑल्विना लागलो जाणा रेमंड आदल्यांनी एक मुडोन दवरलेलें आसा एक कोरो इश्ट तुज्या जिवितांत तेन्ना येता जेन्ना तुज्या दुखाच्या वेळार तुज्या सांगाताक आसलेले ते तुजे इश्ट तुका सोडून वेता पळय तेन्ना इतलेंच न्हय एक कोरो इश्ट तुजें वायट जिवीत बरें सजमता तुजो फुडार बरो जावंक आवडटा आनी तुका आसा तसोच बांदून घेता रेमंड तूं जाणाय मार्टिन लुथर हो एक बरो बरोवपी आमकां अशें म्हणटा शेवटाक आमी आमच्या दुस्मानाच्या उतराचो उगडास दवरचे नात
पूण उणेपण वोगेपण आमच्या इश्टाचे इतलेंच न्ही आमी जेन्ना त्रासान पडटात तेन्ना आमी रोखडोच फोन आमच्या इश्टाक मारतात आमचे इश्ट कसले आडकुडी आसा ते सोडून रोखडेच आमकां आदाराक धांवन येतात पूण तोच इश्ट आमकां एका वेळार पावना जाल्यार आमी ताचे निराशी जाता ताचे रागा जाता आनी ताका शिणटा तो आमच्या आदाराक पावोंक ना म्हणून पूण त्या वेळार ताका कसल्यो आडकुडी आसात वो ताका कसले त्रास पडला ते आमी मात पासून सजमोन घेनात आयज ऑल्वीन सगळें अशेंच कळ्ळें ऑल्वीक सगल्याक कुशलकाय दिवंक पावलो पूण आयज तो आमचे मोदें ना जालो तो आमकां आयज सगल्याक फाटीं सोडून हो संवसार सोडून गेलो म्हणून लॉर्ड आय एम कमिंग होम